नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयल्या पणजे मळ्या हांगासर आणि आमचो आयचो भाग रंगतलो तो हांगासर आशिल्ल्या फामाद अशा श्री विठ्ठल रखुमाई देवळान. भितर खुबसो आवाज येता, खुबशी लोकां डान्स करता अशें दिसता. डान्स प्रॅक्टीस चालू आसा आणि आज भरपूर धमाल जावपाची आसा. तर भितर वचूया आणि खेळुया आमचो आयचो भाग. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार. नमस्कार. आज विठ्ठल रखुमाईचा काही प्रोग्राम दाखवायचा महिलांचा आमच्या कौन्सिलर मनीषा मनेरकराक आपयता. नमस्कार. थँक्यू. आजच्या कार्यक्रमान हांव तुमकां येवकार दिता. हांगा सगळे आमच्या वाड्या वयली बायलां एक जावन जे तुमी प्रोग्राम अरेंज करता तितून सगळीं बायलां आपापले कला दाखयता आणि म्हणून अशीच तुमी प्रोग्राम अरेंज करून सगळ्या बायलांक एक करून अशीच फुडें सरशी अशी माझी इच्छा आसा. थँक्यू. सुंदर फुलांनी सुंदर असे स्वागत जाल्ले आसा. सुरवात करतली मी आमच्या आयच्या भागाक आणि आयच्या भागाच्या पहिल्या राउंडाक जो आसता आमचो फुगड्यांचो राउंड. फुगड्याचो राउंड खेळपाक आमचे दोन टीम्स ऑलरेडी तयार आसात. आमच्या बरोबर दोन टीमी खंयच्यो आसा ते ओळख करून घेऊया तांची. आमच्या बरोबर आसा टीम ए आणि दुसरी टीम आसा टीम बी. सुरुवात करतली आम्ही फुगड्यांच्या राउंडाक, पण ताच्या पयलीं आमची जी कॅप्टन आसा आमच्या बरोबर जी लीड घेतात ती सगळी प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक सामकी तयार असतात, प्लस परफॉर्मन्स दिवपाक तयार असतात. सो तांची आमी ओळख करून घेवया. नाव सांगा तुमचें. म्हजें नांव गीत गौरीश नायक. कितें करता तुमी. हांव बालवाडीन हेल्पर आसा. ओके. बालवाडीन आशिल्ल्या कारणान ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करता आसतली. सो तूं कसो वांटो घेता भितर. तांकां डिफरंट पोयम्स शिकयता, मागीर गेमी आसता त्यो दाखयता, इतलेंच. आनी मागीर पोयम्स आनी कसली आमी तेंच्या वांगडा खेळटाय बी. ओके. आणि तुका स्वता कितें आवडटा करपाक. हॉबीज कितें तुज्यो. ड्रॉइंग काडपाचें. ड्रॉइंग करपाक आवडटा. म्हणजे कोर्स बी कितें असो केला की कोर्स करूं ना. टीम एच्या कॅप्टनाची ओळख जाल्या. आता ओळख करून घेऊया टीम बीच्या कॅप्टनाची. नाव सांग. सुप्रिया वसंत कोरगांवकर. तुम्ही कितें करता. हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. ओके. सो घरान कोण कोण आसता आणि म्हणजे कितें कितें कामां करता. कामां भरपूर आसता. दोन भुरगीं आसा. भरपूर कामां आसता सारकी नॉन स्टॉप. ओके. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. हॉबीज अशें पयलीं रिडींग बीन करताले पूण आतां कांय ना. सो फक्त ओके. टायम टायम मेळना. मेळना. त्याने पयलींच सांगला की भरपूर कामां आसता खंय तेका. सो ताका लागून ताका तेजी हॉबीज पुरी करपाक मेळना. पण अशें केन्ना एक्टिविटीजान केन्ना भाग घेतला खंयच्या. ना. केन्नाच घेवंक ना. ओके. सो आज हांगासर येवन ह्या कार्यक्रमान भाग घेवन कशें दिसता. खूब बरें दिसता. टेन्शन आसा. मातशें आसा. ओके. कॉलेजीन आसतना कार्यक्रमान भाग घेताले. घेताले. ओके. सो म्हाका अशें दिसता की ते कॉलेजींतले तुजे मॅमरीज आसा त्यो आतां रिफ्रेश जातल्यो. तोंडाचेर एक बरी स्मायल सुद्दां आयला. खरेंच हॅप्पी आसा ते. सो सुरवात करुया आमच्या फुगड्यांच्या राउंडाक. आणि फुगड्या राउंडाचो रूल तुमकां खबर आसा. कॅप्टन जी आसा ती मुखार येतली. एक प्रश्न विचारतले. उत्तर जर येता तुमी क्लॅप करपाचें. जी कॅप्टन पयली क्लॅप करतली तिका आन्सर दिवपाक चान्स मेळटलो. ओके. ओके. आमच्या फुगड्या राउंडाचो पयलो प्रश्न आसा. पिक्चरां पळयता दोग जाणां. ओके. मुगेंबो खुश हुआ हो डायलॉग खंयच्या पिक्चरांतलो. ओके. हांगा ताळी मारला. मागीर मिस्टर इंडिया. उत्तर दिला मिस्टर इंडिया. आणि हांगासर रोखडे ताळयो मारपाक तयार आसा. उत्तर सारकें आसा. सो टीम बीन हांगासर आपलो अकाउंट ओपन केला आणि टीम बीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. आमचो राष्ट्रीय भाजी खंयची. तूं सांगू नाका. आन्सर ताणें दिवपाक जाय. गोवन भाजी की राष्ट्रीय भाजी. राष्ट्रीय गेम आसता, राष्ट्रीय एनिमल बर्ड सगळें खबर आसता आमकां, पण राष्ट्रीय भाजी खुबशे जाणांक खबर आसना. सो ताका लागून हो प्रश्न तुमकां. तुका कितें दिसता खंयची भाजी राष्ट्रीय भाजी आसपाक जाय कशी. मेथी. हां. मेथी. मेथी. आवडटा कितें भाजी मेथी. ओके. उत्तर तुमचें चुकला. टीम एक कोणाक खबर आसा उत्तर. तांबडी भाजी. हिका वालोर हिका ताळयो तर खरेंच फावो जाता. ओके. ऑडियन्साक कोणाक खबर आसा. बटाट. उत्तर दिला बटाट आणि त्यांचे उत्तर चुकला. मुळो. आमचे सगळ्या गोयचे भाजी जी आसा लोकल ती सगळी आता फेमस जावपाची आसा. उत्तर चुकला. उत्तर चुकला आणि भाजीची नांवां घेयना पुरो. राष्ट्रीय भाजी विचारिल्ली आणि उत्तरां खूब बरी बरी मेळ्ळी. तांबडी भाजी, मागीर कोबी, बटाट, मेथी अशी वेगवेगळी नांवां आमकां मेळ्ळ्यान. पण उत्तर आसा दुदी. आता हे म्हणलं का खबर आशिल्ल्यानी आपल्याक याद येवंक ना. एक 10-12 तुम्ही नांवां सांगतले जाल्यार तुमकां याद येतली आशिल्ली. पण सोड. परत एक फावटी कॅप्टन फुडें यात.
ओके आता चवथ जाल्या आणि चवथीकडे सगळ्यांनी भरपूर फोक मारला कसलेय कितें फंक्शन असले देवाची पूजा असली काय भरपूर फोक मारता पण तुमकां हे खबर आसा की ह्या फोगाची सगळ्यांत व्हडली फॅक्टरी खंयच्या शहरान आसा येताला ताळी मारात कॅप्टनाक एना पार्टिसिपंटाक कोणाक खबर आहा तुमकां खबर आसा ओके हांगा कोणाकूच खबर ना ऑडियन्सान वचुया परत एक फावटी आमी बरी बरी नांवां आयकुया आता खंयची खंयची शहरांची माड्डोळ उत्तर दिला माड्डोळ आणि उत्तर त्यांचे चुकला हैदराबाद उत्तर चुकला ओके हाजे उत्तर हांवूच दिता उत्तर आसा शिवकाशी तामिळनाडू हांगासर ओके सो परत एक फावटी आता आमी कॅप्टनाकूच फुडें आफयतली पण ह्या फावटी तांकां आमी प्रश्न विचारचे ना तांकां दितली आमी करपाक डान्स ओके सो आमचे दोन्ही कॅप्टन रेडी आसा एक कॅप्टन जी आसा हांगासर तिने आदी कॉलेजीन आसतना खूब परफॉर्मन्सीस केल्ले काही खूब कितें कितें एक्टिविटीज केला पण तिका चान्स मेळूंक नाशिल्ली सो ही संद तांकां आतां आमी दितली डान्स करपाची आनी तिच्या बरोबर कोण तांची फॅमिली मेंबर्स आयला तांकां आनी बाकी तुमकांय डान्स पळोवपाक मेळटलो तिजो सो रेडी मागीर तशें हांगासर खूब जाणां आसली जेणे डान्स करूंक सुद्दां ना पण ती सुद्दां हांगासर फुडें आयली आनी डान्स केलो तेंच्यांनी आनी ह्या रावंडची म्हणजे ह्या आमचे जे डान्स रावंड आशिल्लो तेजी विनर जाता टीम ए सो टीम एचो हांगासर अकाउंट ओपन जाला आनी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते वता टीम ए कडे सो तुमचे जाले आतां 400 रुपया आनी टीम ए हांगासर जे पार्टिसिपंट आशिल्ले त्यांनी जे लीड घेतली आनी हांगा सुंदर डान्स करून दाखयलो ताका लागून हो स्पेशल ताका हे फ्लावर आनी हांगासर आतां जाल्या ऑलमोस्ट 400 रुपया आनी प्रश्न तुमकां वता ओके एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय लोका सांगे ब्रह्मज्ञान फुडें कितें राव खूब जाणांक येता खबर आहा प्रश्न ताका फक्त ओके ताका प्रश्नाचें उत्तर हांगासर येना हांगासर येता कोणाक लोकांना सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कडे स्वतः कोरडे पाषाण लोकांना सांगे ब्रह्मज्ञान आपण स्वतः कोरडे पाषाण उत्तर दिला आणि उत्तर तांचे सारखे आसा परत एक फावटी हांगासर टीम ए कडे हांगासर प्रायज वता तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश तशेंच हांगासर आशिल्ले 400 रुपया ते वता टीम बी कडे आनी तुमचे जाले आतां 600 रुपया आनी प्रश्न वता तुमचे कडेन गार्डन सिटी ऑफ इंडिया खंयच्या शहराक म्हणटात गार्डन सिटी ऑफ इंडिया उत्तर दिला चिंतून आसतना बेंगलोर एकूच सांग हांवें फक्त म्हणलां की चिंतून आसतना उत्तर दिला सोमतें उत्तर चेंज केलें पण तांच्यांनी सांगिल्लें पयलें उत्तर बेंगलोर सारकें आसा आनी टीम बीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आनी तुमचे जाता आतां 800 रुपया आनी प्रश्न वता तुमकां मांद्रेच्या MLA नांव कितें मांद्रेचो MLA कोण प्रॉम्प्टिंग करप ना तिकाच प्रश्न तूं हेवटेन तेवटेन पळोवं नाका तूंच उत्तर सांग ओके हांगासर तांकां उत्तर येना तुमकां खबर डिस्कस करप ना हांगा हांव दिनाक येना
दयानंद मांजरेकर. उत्तर दिला दयानंद मांद्रेकर, पण त्याचे उत्तर चुकला. ओके, राह. दयानंद सोपटे. उत्तर दिला दयानंद सोपटे आणि त्यांचे उत्तर सारखे असा. नाव सांग. आणि निहारिकाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्याकडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, दोन्ही टिमांक प्रश्न येनाशिल्लो, उत्तर येनाशिल्ले, ताका लागून हांव कॅप्टनाक परत एक फुडें आपयता. प्रश्न सारको आयक. हे एक रिडल आसा. ओके, ते सारकें आयक. कोकणातून आली सखी, तिच्या मानेवर दिली बुकी, तिला घरभर लेकी. कितें तें सांगपाचें? क्लॅप वाजय. जी क्लॅप वाजयता ताका उत्तर विचारतलें. परत आयक. कोकणातून आली सखी, तिच्या मानेवर दिली बुकी, तिला घरभर लेकी. ओके, कॅप्टना हांगासर उत्तरां येना. आमी आतां ऑडियन्सान वचुया. ना, ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? झाडू. उत्तर दिला झाडू आणि उत्तर चुकला. तुमकां चान्स ना. ओके, उत्तर आसा लसूण. परत एक फावटी कॅप्टनूच. रेडी? पाकिस्तानचे प्रायम मिनिस्टर कोण? नवाज शरीफ. उत्तर चुकले. ओके, आता ऑडियन्सान. इम्रान खान. उत्तर दिला इम्रान खान आणि तिचे उत्तर क्लॅप करा मगे. नाव सांगा तुमचे. मनीषा खांडोळकर. आणि मनीषा कांदोळकराक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्याकडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. सध्या टीम बी कडे आसा 800 रुपया, टीम ए कडे अजून कांयच अमावंट ना. आणि हो आसा शेवटचो प्रश्न. आणि हांव तुमकां एक चॉयस दिता. शेवटचो प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही 5 पैकी एक डिसायड करा कोण येवन दितले ते. डिसायड करा कोण. तू दितली, तू घेता रेस. ओके, आणि तुमच्या पैकी कोण येतले? 5 पैकी एक कोण येवं शकता. कॅप्टनाच्या वाट्याचे हांव तांकां कोणाक घेतात. लास्ट प्रश्न. ओके, हो प्रश्न तुमकां आसतलो. उत्तर आयलें की क्लॅप करपाची. सपोज तुम्ही उत्तर सारकें दिलें जाल्यार तुमचे आनीक 200 रुपया वांटले. तुमचे जातले 1000 रुपया. तुम्ही उत्तर सारकें दिलें जाल्यार सगळो हांगासर आशिल्लो अमावंट तुमकां वतलो. तुमचे 1000 रुपये जातले. ओके, आणि जर दोगांचे उत्तर चुकले जाल्यार हांगासर आशिल्लो अमावंट जो आसा तुमचो अर्दो अर्दो वांटून वतलो. ओके, सो प्रश्न सारको ऐकात. बॉलिवूडची पहिली मूवी, पहिली सिनेमा जो आवाज आशिल्लो, पयलींच मूवी काडलो तो सायलंट मूवी आशिल्लो. तेजे उपरांत परत एक फावटी सिनेमा काडलो तो आशिल्लो आवाजा सकट आशिल्लो. तो मूवी खंयचो? क्लॅप करा म्हणला. राजा हरिश्चंद्र. उत्तर दिला राजा हरिश्चंद्र आणि त्यांचे उत्तर बऱ्यापैकी चुकला. तुमच्याकडे उत्तर आसा कितें? ओके, दोगांकी उत्तर खबर ना. ऑडियन्सान उत्तर कोणाक खबर आसा? उत्तर आसा आलम आरा हे मुवीचें नांव आशिल्लें. आणि जशें आमी तुमकां पयलीं सांगलें की जर दोगांय पार्टिसिपंटाक जर येना, दोनां टिमींक जर येना जाल्यार हांगासर आशिल्लो अर्दो वांटो म्हणजे हांगासर आशिल्ले 800 रुपया, ताजो अर्दो वांटो म्हणजे 400 रुपया ते वतले हांगासर. सो 400 रुपया वांटून वतात. आणि आमचो फुगड्यांचो रावंड जो आसा तो हांगाच सोंपता. मोठ्यान ताळयो दिया स्वता खातीर की 400 रुपया प्रायज म्हणून. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसतलो आमचो खेळ एका मिनटाचो. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमचो आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता खेळ एका मिनटाचो. आणि खेळ एका मिनटाचो हेजो आयचो टास्क आसतलो तो. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता कप्स आसा आणि हांगा टूथपीक दवरला. जी पार्टिसिपंट येतली तेंच्यांनी टूथपिकान एक एक कप अशें काडपाक जाय आणि ते उडोवपाक आसता कारण ते कप उलटे पडपाक जाय, अशी सारकी पडपाक जाय. ओके,
एका मिनटान जी मॅक्सिमम कप्स हांगासर उलटे उडयता ती जातली हे रावंडची विनर आनी तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. ओके, सो सगळ्यांत पयलीं कोण येता पार्टिसिपंट? नाव सांग तुजें.
मळ्यान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. आमच्या आयच्या चक दे राऊंडची विनर जाता सुप्रिया कोरगांवकर आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हे 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडल्या भागान अशीच खूप मजा आणि अशीच वेगवेगळे खेळ घेऊन तुमच्या वाठारात येतात. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा